सुशोभीकरण केल्ल्या फोंडेच्या क्रांती मैदानाचे 17 जूनाक लोकार्पण जातले। या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार, मंत्री फ्रांसिस डिसोजा, भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर, आमदार रवी नाईक, खासदार नरेंद्र सावयकार आणि हेर मानेस्तां हाजीर आसतले। क्रांती मैदानाचे कामाविशीं भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी अदीक म्हायती दिल्या। आर्किटेक्ट्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 18 जून हो आमचो गोंयचो क्रांती दिन, ज्या दिसा गोंय स्वतंत्र जावपा खातीर क्रांती चालू जाली आणि ते फळ मेळपाक त्या नंतर आमकां जवळ जवळ कितलींशींच वर्सां जाल्लीं। 1961 19 डिसेंबराक गोंय स्वतंत्र जालें। ह्याच हाजेर धरून फोंडे क्रांती मैदान जे आसा तें डेव्हलप करचें म्हणून 3 वर्सां पयलीं आमी प्लॅनिंग केलें आणि हे प्लॅनिंग करता आसतना सगळे विचार विनिमय करून डिस्कशन करून आमकां जवळ जवळ 1 ते 2 म्हयने लागले आणि त्या नंतर आमी एक प्रतिश्ठीत अशे गोंयचे आर्किटेक्ट जांकां इतिहास खबर आसा, इतिहासाचो भितरल्यो बाजू भायल्यो बाजू कदंबकालीन इतिहास हे सगळे खबर आसा अशा आर्किटेक्ट ज्यांनी भरपूर आमच्या संस्कृतीचे गोंयच्या धर्तीचेर काम केलां अशे आर्किटेक्ट सादले हांचे सुपुत्र तांकां हे काम दिलें गेलें। आनी आज म्हाका खूब खोशी जाता, उशीर जरी जालो तरी येता ते 17 तारखेक आमी हे कंप्लीट करून लोकार्पण करपाचो समारंभ थारायला। ह्या खातीर गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, माजी डेप्युटी सीएम आणि आताचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर बाब फ्रांसिस डिसोजा, स्वता हांव, नरेंद्र सावयकर आणि आमदार रवी नाईक अशे सगळे थंय हजर आसतले आणि हाचे लोकार्पण समारंभ जो उद्घाटन समारंभ आसा तो 5 वरांचेर आमी दवरिल्लो आसा। हे क्रांती मैदान जावचे म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकांची इच्छा आशिल्ली, इतलीच इच्छा न्हय तर फुडलो भाग जो उरला तोही परत म्युनिसिपालिटी मेळोवन दिवचो अशी तांची इच्छा आशिल्ली। ती इच्छा जाली, पूर्ण जाली ना। पूण आजून पसून स्वातंत्र्य सैनीक आसा आसतनाच आज हो समारंभ जाता हे खरेंच म्हाका दिसता गोंयचें मोठेपण आसा आणि तीच ही जी आमी आग ओंपता ती तांकां खरी याद आसा। ह्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नवे पिढीक याद ना। हे स्वातंत्र्य सैनिकांची नांवां खुबश्या लोकांक खबर ना, नवे पिढीक तर खबर ना खुबश्या आमच्या। आणि अंत्रुज महाल हो संस्कृतीन नटलेलो महाल, ह्या महालांत मोठ्या प्रमाणात त्या वेळार क्रांती जाली आणि ह्या क्रांतीक जी स्वातंत्र्य सैनिकांनी भाग घेतलो तांची नांवां आमी जे खांब घातल्या, आमी पाशाणी खांब बसयल्ले आसात, ते खांब जे बसयल्या त्या पाशाणी खांबाचेर तांची नांवां येतली। हाचे पयलीं आमी तांचे फोटो घालपाचे ठरयल्ले पूण ते जालें ना, कारण खुबश्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे जे फोटो आसपाक जाय ते आमकां मेळना आणि त्या खातीर ते आमच्या एडमिनिस्ट्रेटीव हेतूंतल्यान आमी ड्रॉप केला, कारण तो फोटो कित्याक जावचो न्हय। उरले ती बाकी सौंदर्यीकरण, हे सौंदर्यीकरण करता आसतना इलेक्ट्रिफिकेशन म्हणजे जे लायटीचे हे आसा, त्यानंतर गोष्टी आसा, हे सगळ्याचो खर्च जर पळयत जर म्हाका दिसता एक बरें काम फोंडेकाराक कमीत कमी खर्चांत मेळना आणि ते म्हणजे 5 कोटी।